हरे कृष्ण. सो आयची भारी व्हड दिवस आसा. आजी गुरुपौर्णिमा आणि गुरुपौर्णिमा म्हळ्यार व्हड दिवस. आयचो दिवस म्हळ्यार वेदव्यासान अवतार घेतिल्लो दिवस. आजी वेदव्यास देव म्हळ्यार कलियुगांतू देवाक गोत्त आशिल्लें. फुडें काळांतू द्वापर युगांतू त्रेता युगांत आनी पुरा जनाक उडगास इतलो चांग आशिल्लो की कसं बरोवका म्हूण नाशिल्लें. जाल्यार देवाक गोत्त आशिल्लें की कलियुगांतू पुरा जन विसरतलीं ती, ताका बरोवका पडटलें म्हूण. ताका देवान वेदव्यास जावन अवतार घेतलो आनी अवतार घेवन इतले सकट वेद पुराण आनी बरोवन दिलेलें आसा. ताची खातीरची देवाक ओरिजिनल गुरू म्हणटात वेदव्यासाक. पुरा गुरू आनी खंयचे परंपरे खंयचे ऑथोरायज आसा चांग रुपार आसा ते वेदव्यासादकून सुरू जाल्लेलो आसा म्हूण सांगता. सो आमी पळोवं येता की देव आमकां 3 प्रकारांनी देव आमकां पावता. एक प्रकारार देव परमात्मा जावन आमकां आसता, सांगता आसता आमकां कसन कोरका म्हणून, कसन चांग म्हणून. जाल्यार देवाक गोत्त आसा तितले नुपरो म्हणून. ताका देव वेदव्यास जावन येता, शास्त्र पुरा बरोवन दिता आमकां आनी तें सांगता की शास्त्र वाजेया ती, समजून घेया ती म्हणून. जाल्यार देवाक गोत्त आसा आमी शास्त्र वाजितलीं की ना म्हूण गोतना आनी शास्त्र वाजिल्यार कळटलें की ना म्हूण गोतना. ताका देव मागीर गुरू रुपारी प्रतिनिधी जावन, गुरू देवाल प्रतिनिधी जावन आमगेलें जिवना येता. सो देव खंयचेय रुपारी परमात्मा जावन शास्त्रा रुपारी आनी गुरू रुपारी आमगेल्या जिवनांत येता आनी वाट दाखोवन दिता आमकां. कशी कार चलयतना GPS म्हणटात पळय, आमी एक जाग्यार देखून आनीक जाग्यार वतना आमी GPS स्टार्ट करतात गुगल मॅपांनी आनी ताजेर आमकां वाट कळटा. तशींची आमगेल GPS म्हळ्यार GSS म्हळ्यार गुरू साधू शास्त्र. ह्या 3 लेखार आमी चमकेल्यार आमकां जिवनाचे खंयची वाटेन वचूं का म्हणून ह्या 3 तत्वां देखून आमकां कळटा. सो आज तो व्हड दिवस गुरू तत्वा दिवस. सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान वेदव्यासा खातीर सांगचें आशिल्लें ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुधर प्रभू म्हूण, की ज्ञान अभय दिवन हे वेदव्यासा रक्षण करी म्हूण. काशी मठाचे संस्थानाचे देव तो आनी तशींची तांगेल गुरू सुकृतीन स्वाम्याची पुण्यतिथी. आज समीमिंद्र स्वामी कोच्चिनांत चातुर्मास व्रता बशिल्लो आसा ती आनी भक्तीचारू महाराज जाल्याची पुण्यतिथी. सो व्हड दिवस आनी आमगेल शास्त्रा लेखारी खंयचेय विशयांत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जावचें जाल्यार 2 विशय आसता. एक आरोह पंथ आनी एक अवरोह पंथ म्हणटा. आरोह पंथ म्हळ्यार आमी आमगेल कसन की एक प्रयास करून कसन की सोदून काडचे प्रयास करचे, जाल्यार आध्यात्मिक ज्ञान त्या रुपार मेळना. आध्यात्मिक ज्ञान म्हळ्यार अवरोह पंथ म्हळ्यार वयर दोखून येवचें. ते परंपरागत जावन येवचें ज्ञान ताका गुरू रुपारी देवाल दय आसतना तांतू आमकां देवाल भक्तींतू ते ज्ञान दिल्लें तें समजून घेवन भक्तींत भाग घेवचें, तसलें हें आमकां अवसर मेळटा. आयच्या दिसाचें आमगेलें टॉपीक आसा सनातन गोस्वामी विशय. सो नेक्स्ट अबाउट 40 मिनिट 45 मिनिट्स भर आमी सनातन गोस्वामी विशय उलोवन घेवया, तांगेल व्यक्तित्वा विशय उलोवन घेवया. सुरेची सनातन गोस्वामी विशय उलोवचे पयलीं फुडेंची रघुनाथ दास गोस्वामीन तांगेल खातीर एक प्रार्थना बरयलेली. ती प्रार्थना प्रेजेंटेशनान पळोवं येता आमी. ती आमी प्रार्थना करून आमी सनातन गोस्वामीली दय मागून घेवया की हे सनातन गोस्वामी तुगेले विशय उलोवच्या वता आसा ती तुगेले दयेन आमकां भक्तीन तूं प्रगती जावं तसलें तूं भाग्य दिवका म्हूण. रघुनाथ गोस्वामीन हें विलाप कुसुमांजली म्हूण एक तांगेलें काव्य आशिल्लें. तांतू तांणी हें सनातन गोस्वामी खातीर तांणी हें श्लोक बरयलेलें. वैराग्य युग भक्तिरसम प्रयत्नेर अपायन माम अनाभिप्सुम अंधम कृपाम बुधीर यह पर दुःख दुःखी सनातनस्तम प्रभुम आश्रयामी. म्हळ्यार रघुनाथ गोस्वामीन सांगिल्लें की देवा म्हाका तांणी व्हड भक्त तांणी आमगेल खातीरय प्रार्थना करची, ताका आमकां एकोळका म्हणून साधक आसतना भावन कशें सुका म्हूण. तांणी कसन सांगता ती रघुनाथ गोस्वामी की देवा म्हाका गोत्त आसा की भक्ती व्हड आसा म्हणून, भक्ती रसम जाल्यार रुची ना म्हाका म्हूण. कसन करचें जाल्यार सनातनस्तम प्रभू आश्रयामी. तुमगेल आश्रय घेतले सिद्धा कृपा बुद्धीर यह पर दुःख दुःखी. तुम्ही पर दुःख दुःखी जावन आसा ती. म्हाका भक्तींत रुची ना, म्हाका गोत्त आसा भक्ती केल्यार चांग जीवन करूं येता,
जाल्यार म्हाका मुखारसून येवचें जायना. जाल्यार तुमी परत दुख्खी जावन आसा आनी तुमगेल आश्रय घेवचे मात्रानची मुखारसून येवच्याक चान्स मेळटलें. आनी तें कशें न्हय, भक्ती रसम तें आमकां स्विकार करचें आमगेल जिवनांतू तें व्हड भाग्य मेळटलें म्हूण आमी सांगीत. मेगेल तसले पतीत जावन आशिल्ल्या जिवांक तूं रक्षण करका हे सनातन गोस्वामी म्हूण. सो आमी पुराजन हें सेशन सुरू जाताना सनातन गोस्वामी चरणकमलारी हीच प्रार्थना करुया, सनातनस्तम प्रभुम आश्रयामी म्हूण, की आमी तुगे लिले विशीं उलयता आसती हे सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामीन प्रार्थना केल्या म्हणकेची आमकांय आमगेल जिवनांतू भक्तींतू रुचीचे अभिवृद्धी जावो म्हूण सनातन गोस्वामीला आमी आशीर्वाद मागून घेवया. सनातन गोस्वामी म्हळ्यार हे स गोस्वामीज म्हूण आसा ती वृंदावनाचे, ते चैतन्य महाप्रभूले मेन शिष्य जावन आशिल्ले. चैतन्य महाप्रभू अनेक वैष्णव शिष्य आशिल्ली, तातूंत हे प्रमुख जावन हांकां 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन म्हणटात. 6 जन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, दास रघुनाथ म्हूण, आनी 6 जन हांणी मुख्य जावन आशिल्ली. आनी हे 6 हांतू पुरापशी मालगडे सनातन गोस्वामी जावन आशिल्ली. ती कृष्णराज कविराज गोस्वामी कोण चैतन्य चरितामृत बरयलेलें. चैतन्य चरितामृत म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू लीला. चैतन्य महाप्रभू कृष्णाले अवतार जावन आसा ती. भगवद्गीतेन तूं कृष्णान शरण येवका म्हूण सांगिल्लें, जाल्यार हे कलियुगांत तूं शरण कशी येवचें, भक्ती कशी करचें तें दाखोवन दिवचे खातीर चैतन्य महाप्रभून अवतार घेतिलो 500 वर्सां फुडें. त्यांची अवतारा वळारी तांगेल पुरा जावन तांगेलें नित्य सिद्ध जावन आशिल्ली भक्त तांगेल ओट्टू आयिल्लीं ती. सो त्या प्रकारारी चैतन्य चरितामृतांतू कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांणी चैतन्य महाप्रभू लीला बरयलेली आसा. तांतू आदी लिलांतू तांणी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांणी हे श्लोक सांगचे आसा. सनातन कृपया पैनु भक्तीर सिद्धांत, श्रीरूप कृपया पैनु भक्ती रस प्रांत म्हूण. म्हळ्यार सनातन गोस्वामीले दयेन म्हाका भक्ती सिद्धांत कळ्ळें आनी श्रीरूप गोस्वामी दयेन म्हाका भक्ती रस म्हळ्यार कसो न्हय म्हूण कळ्ळें म्हूण तांणी सांगचें आसा. सो सनातन गोस्वामी भक्तीचे सिद्धांत आचार्य म्हूण सांगीत आनी रूप गोस्वामी म्हळ्यार भक्तीचे रस आचार्य म्हूण सांगीत. आनी भक्ती रस कसो न्हय म्हूण दाखयलें आनी सांगचें आसा. हांणी रूप गोस्वामीन भक्ती रसामृत सिंधू बरोवन दिलेलो आसा, उज्ज्वल निळमणी, आनी पुरा भक्ती रसावयरी मस्त सकट शास्त्र काव्य बरयलेलें आसा. तशी जी सनातन गोस्वामीन बृहद भागवतामृत बरयलेलें आसा, तातूंत भक्ती आनी देवाल विशय कसो संबंध आसा तें पुरा तांणी दाखोवन दिलेलें आसा. मस्त सकट तांणी बरयलेलें आसा पुस्तक. तातूंत दशम टिप्पणी म्हूण बरयलेलें आसा सनातन गोस्वामीन. खंयच्यान तांणी भागवतमाचे दशम स्कंदावयरी विशेष जावन तांगेलो आशिर्वचन तांणी बरोवन दिलेलें आसा. आनी एक प्रकार गुह्य रुपार तें कशें नासता दशम स्कंदा विशय मस्त सकट काणी तातूंत तांणी सांगिल्ली आसा. मागीर तांणी हरिभक्ती विलास म्हूण वय बरयलेलें आसा सनातन गोस्वामीन. आनी तातूंत पुरा तांणी कशी वैष्णवान कशी राबुका, कसं करका, कशी तांगेलें म्हळ्यार साधना, सिद्धांत आनी सदाचार हे तिन्नी विशय तांणी हरिभक्ती विलास हातूंत बरोवन दिलेलो आसा. आमी ते फुडें एक स्वल्प दिवस पुरते आमी शरणागतीचे श्लोक आमी वाजयलेले आशिल्ले. अनुकूल्यस्य संकल्प तें हरिभक्ती विलासाचेंच. सो सनातन गोस्वामीले व्हड दय आसा आनी तांणी आमकां एक प्रकारार मार्गदर्शक करून दिलें आसा की एक कोणाक भक्तींत रुची आसा, खंयच्याय स्टेजार आसो तांणी, खंय आसो ती, कशी ते मुखार सुनू नेक्स्ट स्टेपार वचूका म्हूण तांणी सनातन गोस्वामीन पुरा दाखोवन दिलेलो आसा. आनी आयच्या दिवसाक सनातन गोस्वामी पुण्यतिथी, आयच्या दिवसान तूं पुरा ब्रजवासी म्हळ्यार अशी न्ही की इस्कॉन म्हूण न्ही, पुरा ब्रजवासी सगळे ब्रजमंडलांत वृंदावना राबतले जन पुरा जन गोवर्धनाची परिक्रम करता ताजी सनातन गोस्वामी उडगास करून. कसं जालें की पुरा ब्रजवासी खातीर सनातन गोस्वामी म्हळ्यार एक प्रकार भारी तांगेल खातीर एक भारी प्रिय व्यक्ती जावन आशिल्ली. तांगेल उडगासारी आजी पुरा जन गोवर्धन परिक्रम करता ती हजारो कटल्यान जन आजी गोवर्धन परिक्रम करता ती सनातन गोस्वामी उडगास करून. तातूंत कशी म्हळ्यार तें आमी
त्या अष्टकामा सांगल्या म्हणजे धीर धीर अधीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो म्हळ्यार कोणा देवावय प्रीती आसा आनी कोणाला देवावयर अधीर कोणाला देवावयर प्रीती ना कोणचे प्रकार जन असो तांगेल खातीर सनातन गोस्वामी म्हळ्यार भारी प्रीती आशिल्ली तांकां कसं जालें की ब्रजवासी म्हळ्यार तांकां तांगेल माडगेर दोकून तांकां काणी येता की सनातन गोस्वामीन तांकां आध्यात्मीक रुपार न्ही खंयचे रुपार तांकां कसनय गायडन्स जावंक आशिल्लें तांगेल कसनय तांगेल हेल्प जावंक आशिल्लें तेन्ना सनातन गोस्वामी पूर्ण रुपारी तांकां कसन सहाय जाता तांगेल रुपार तांणी कोण दिलेलो आसा ताका मालगड दोकून वृंदावनांत कोण रपता ती त्या व्रजमंडलांतू तांकां सनातन गोस्वामी म्हळ्यार तांगेल खातीर भारी प्रिय जावन आसा तांणी मालगड दोकून तांणी काणी आयकून येता ती की सनातन गोस्वामीन ब्रजमंडलांतू कशी पुरा जनाक सहाय केलेलो आसा आध्यात्मीक रुपारी पुरा दृश्टीरी सो त्या प्रकार आनी तांणी तांगेल पुरा गोस्वामी म्हळ्यार तांणी निर्मत्सरो पुजितो म्हळ्यार भारी प्रिय जावन आसा तांगेलें कोण आ जाल्यार तांकां पळयल्यार तांणी उल्लोच पळयले तांगेल चरित्र आयकल्यार ताका स्वाभावीक जावन तांगेल वयर प्रीती उत्पन्न जातली म्हणून तांकां कांय संशय ना आमी मुखारसून पळोवया कवी कर्ण पूर्ण म्हूण आसा तांणी गौड गणोदेश दीपिका म्हूण बरयलेलो आसा तांतूं तांणी सनातन गोस्वामीलें निज स्वरूप सांगिल्लें आसा आध्यात्मिक लोकांतू गोलोक वृंदावन म्हूण एक जाग आसा की कृष्ण वृंदावना कृष्ण गोपी तांगेले शाश्वत जावन लील चलता आसा तें आध्यात्मिक जगतांतू गोलोक वृंदावन म्हूण आसा सो कृष्णाल सेव करतात पुरा गोपी जन कृष्णाल सेव करता ती आनी गोपीक सेव करतले सांचेली आसता ती तांकां मंजरी म्हणटा ती म्हळ्यार तांणी गोपीक राधाक कृष्णाल सेव करचे सहाय करता ती तांकां मंजरी म्हणटात तांणी 12-13 वर्साचे चेल्या रुपार आसतात थंय वृंदावनांतू तांतू ते मंजरी जावन आशिल्ली हांतू रूप गोस्वामी रूप मंजरी आनी सनातन गोस्वामी जावन आशिल्ली तांगेल निज स्वरूप तांकां रती मंजरी जावन लभंग मंजरी म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळयत की हे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी म्हळ्यार तांगेल साधारण व्यक्तित्व न्हय तें तांणी गोलोक वृंदावना दोकून आमगेले बरेपणा खातीर अवतार घेतात हे लोकांत येतात ही चैतन्य महाप्रभू वट्टू हें दाखोवन दिवचेक की एक साधारण साधक जावन येता ती जाल्यार तांणी नित्य सिद्ध जावन आशिल्लें आनी सनातन आनी शाश्वत रुपारी देवाले प्रिय सेवक तांणी गोलोक वृंदावनांतू तांणी आमगेल बरेपणा खातीर येता ती सो तांगेलें हें आमगेल भुमीरी जन्म 1488 जालेलें तांणी रूप गोस्वामी किना 5 वर्ष होड प्राय आनी चैतन्य महाप्रभू किना तांगेले 2 वर्ष सान प्राय सनातन गोस्वामीले आनी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीले संबंध अशें आशिल्ले म्हळ्यार सनातन गोस्वामी एक प्रकार 5 वर्ष मालगड न्हय ताका रूप गोस्वामी एक प्रकार गुरुसी आशिल्ली तांणी मस्त टायम तांणी रूप गोस्वामी सांगचे आशिल्लें के अशी कोरका तशी कोरका म्हूण हें केलें तूं सम न्ही अशी केल्यार आनीक चांग म्हूण सो तांगेल त्या प्रकाराचो एक संबंध आशिल्लो भाव आशिल्ली तांणी जाल्यार एक प्रकार गुरू वय आशिल्लो म्हूण सांगेत सनातन गोस्वामी खातीर म्हूण सो आतां पुरा गौडीय वैष्णव कोण आसता ती तांगेल खातीर रूप गोस्वामी भारी प्रिय आसा आनी एक प्रकार सांगतात आमी की रुपानुग म्हूण पुरा गौडीय वैष्णव कोण आसता तांकां रुपानुग म्हणटात जाल्यार आमी पळयत की प्रभुपाद स्वामी सांगतात की सनातन गोस्वामी म्हळ्यार सिद्धांत आचार्य म्हणून सिद्धांत आचार्य म्हळ्यार सिद्ध अंत म्हळ्यार कसन के परफेक्ट कंक्लुजन दितली म्हूण सिद्धांत आचार्य खंयचें सिद्ध जावचे खातीर कसन ते अंत म्हळ्यार लास्ट कसन पॉयंट आसा पळय खंयचे आमकां सममन अवश्य तशें करता सिद्धांत तें सनातन गोस्वामीले दयेन आमकां मेळटा म्हूण आमी सांगेत तो सनातन गोस्वामी एक सारस्वत ब्राह्मण परिवारा दोकून आशिल्लीची तांगेले पूर्वज कर्नाटका दोकून वचून तांणी बंगाल देशांतू तांणी सेटल जालेलीं ती तांणी मस्त भाव आशिल्लीं ती मेन तीन रूप गोस्वामी नांव संतोष भट्ट आशिल्लें सनातन गोस्वामी नांव अमर भट्ट आशिल्लें आनी तांगेलो आनीक भाव आशिल्लो अनुपम मल्लीक म्हणून तांगेलें नांव वल्लभ भट्ट म्हूण आशिल्लें तांणी सान दोकून भारी तांकां देवाल भक्ती वयर रुची भारी विद्वान जावन आशिल्लीं ती तांगेले पुरा ते ब्राह्मण परिवार सगळे बंगाल देशांत तांणी फॅमिली तांगेले भारी तांगेली ख्याती आशिल्ली पुराजनाल गुर्त आशिल्लें की तांणी भारी विद्वान जावन आशिल्लीं परिवार म्हूण
पुरा जन ಗೊತ್ತशिಲ್ಲ तेदना काळा दकोनुची तांगेल फॅमिलीक भेट्टूक तांगेल परिवारा भेट्टूक पुरा बंगाल दकोन पुरा जन तांकां मेळू येता आशिल्लीं शिकच्याक तांगेन सांगिल आयकुच्याक आनी इवन कर्नाटक साऊथ आदोकूनय बंगाला वता आशिल्लीं तांगेल अंडर शिकच्याक आनी तांगेल विशय आयकुच्याक म्हूण सांगिल आसा. सो तांणी एक भारी एक भक्तिमयी जावन आशिल्लें तांगेल जीवन सानपण दकोन भागवतम वाजूचें शास्त्र वाजूचें भारी एक चांग रुपार तांगेल जीवन आशिल्लें आनी विद्वान जावन आशिल्लीं तांगेल इतलें व्हड आशिल्लें तांगेलें एक प्रकारारी की तांगेलें घरा लागींची तांणी एक गुप्त वृंदावन म्हूण सांगिल्लें. तांणी आपची गांव राम केली म्हूण आशिल्लो तो बंगालांतू आनी गुप्त वृंदावन म्हूण तांणी बांदून घालेलें. म्हळ्यार कशी वृंदावनांत कशी बार वन आसा ती तशी तांणी सान रुपार ते बार वन तांगेल घरा लागीं बांदून घालेलें आनी कशी वृंदावनांत कुंड आसत पळय राधा कुंड श्याम कुंड तशी तांणी घरा लागीं तांगेल राधा कुंड श्याम कुंड म्हूण थंय तांणी बांदून घालेलें म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार तांगेली भक्ती आशिल्ली आनी तांगेल ते कसन पुरा तांगेल कसन देवान तांकां दिलेली शक्ती आशिल्ली तांणी पुरा एक प्रकार भक्तिमय जीवन करचें तूं ताची उपयोग करता आशिल्ली म्हूण तातूंत कांय संशय ना. सो आमी सांगलें म्हणजे पुरा जन तांणी विद्वान जावन आशिल्लीं ती सनातन गोस्वामी तांगेल गुरू थंय पुरा शिकच्याक विद्या वाचस्पती म्हूण आशिल्लीं ती सो तांगेल अंडर तांणी पुरा वेद शास्त्र भागवतम पुरा शिकून काडलेलें आसा ती. सो सान दकोन आमी पळयत संतोष भट्ट अमर भट्ट आनी वल्लभ भट्ट तांणी भारी एक प्रकारारी चांग रुपार तांणी जीवन करता आशिल्लीं. तांगेल आज्य आशिल्लो मुकुंद भट्ट म्हणून तोची फुडें त्या काळांत म्हळ्यार त्या एरियांत नवाब जनालें तांगेलें राज्य आशिल्लें मुघल जालें आनी तांगेल आज्योची मुकुंद भट्ट जावन आशिल्लो ते दरबारांत एडवायझर जावन म्हळ्यार सांगता आशिल्लो. सो त्या प्रकार तांगेल त्या टायमाचे राजा संबंध आशिल्ले निमित्त अमर भट्ट म्हळ्यार सनातन गोस्वामी तांणी सानपण दकोन तांकां त्या पुरा राज्याच्या कारोबारा विशीं आनी तांगेल आज्यात कळटा आनी तांणी स्वाभावीक रुपार त्या राज्यात जॉयन जाता ती तांगेल टायम आयल सिद्धाक आनी तांगेल बापूस आशिल्लो कुमार भट्ट म्हणून तांकां हें खुशी नाशिल्लें खंय म्हळ्यार आमी ब्राह्मण जावन विंगड त्या नवाबाला न्ही सेव कसले करका आनी तांकां खुशी नाशिल्लें खंय जाल्यार अमर भट्ट आनी संतोष भट्ट तांणी दोग जन वता ती हें जीव गोस्वामी म्हळ्यार वल्लभ तांगेलो भच्चो वल्लभ भट्टाल पूत जीव गोस्वामी तांणी हें पुरा डॉक्युमेंट केलेलें आसा. जीव गोस्वामी मस्त सकट बरयलेलें आसा. तांणी तांगेले रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी विशीं तांणी पुरा बरोवन दिलेलें आसा. सो अमर भट्ट म्हळ्यार सनातन गोस्वामी सान आसतनाची एक पंत तांकां स्वप्नांत एक ब्राह्मण येयले खंय सान प्रायर आसतनाची आनी ते ब्राह्मणान तांकां सांगलें खंय हें भागवतम घेयात तुमी म्हूण आनी हें भागवतम वाजिया ती हाजेन तुगेलें मस्त बरें जातलें म्हूण. मागीर सान प्रायर तो मागीर सकाळ उठेल सिताक ताका कळटा रे हें स्वप्न आशिल्लें मेगेल्या भद भागवतम ना म्हूण भारी दुख्ख पावता खंय तो सान चेडूं आसतनाची म्हळ्यार तितले मटां तांगेल सानपण दकोन तांगेलें एक प्रकारारी भागवतमा खातीर आनी रुची आशिल्ली म्हूण पळयता. मागीर ताका इतलें दुख्ख जाता आनी तो देवाल्या प्रार्थना करता म्हाका भागवतम वाजूची इतली इच्छा आशिल्ली देवा हें ब्राह्मण जावन म्हाका स्वप्नांत आयलो जाल्यार मेगेल्या भागवतम ना म्हूण. तेन्ना सांगिल्लें आसा की कृष्णूच एक ब्राह्मण रुपारी तो स्वयं देव येता तांगेल घडकडे आनी सनातन गोस्वामीक भागवतम दिवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या स्वप्न आयल्या म्हणकेची देव सनातन गोस्वामी सांगता की हें वाजी आनी तुगेलें जीवन बरें जातलें म्हणून. सनातन गोस्वामी इतली खोशी जाता आनी तांकां भागवतम म्हळ्यार इतली प्रिय आसा. सनातन गोस्वामीन बरोवचें आसा मदेक बंधू मत संगीन मद गुरो मन महाधन मन निस्तरक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते म्हूण भागवतमा खातीर तांणी सांगचें आसा. हे भागवत तूं मेगेल संग तूं मेगेल एकमात्र संग म्हणून मदेक मत संगीन मदेक बंधू तुंची मेगेल प्रितीच बंधू म्हणून भागवतमा तांणी सांगचें आसा. मद गुरो आनी मद महाधन मेगेल धन तुंची म्हूण भागवतमा सांगचें आसा. आनी मद भाग्य मद आनंद म्हूण म्हळ्यार भागवत म्हळ्यार तांकां इतली प्रीती आशिल्ली सनातन गोस्वामीक सान प्रायर दकोनूची. सो हें पुरा लक्षण पळयल्यार कळटा की कशी तांणी व्हड व्यक्तित्व आशिल्लें तांगेलें म्हणून. मात तांणी मुखार जावन
ते नवाबाले दरबारांत काम करता ती आणि साधारण न्ही तांगेली ख्याती सांगल्या म्हणजे फोड दोकोन भारी विद्वान म्हूण आशिल्ली म्हूण तांगेले पुरा बंगालान पुरा जनाक गोत आशिल्लें आणि नवाबाक हांणी दोग जन रूप आणि सनातन गोस्वामी त्या टायमार अमर भट्ट आणि संतोष भट्ट तांणी तांगेले दरबारांतू तांकां आसूकाची म्हूण तांगेलें मन आशिल्लें सो तांणी वत्ता ती आणि सनातन गोस्वामी त्या टायमार बंगाल राज्य म्हळ्यार व्हड आशिल्लें तें आत्ताचे बेंगॉल आणि वेस्ट बेंगॉल बांगलादेश पुरा ओट्टू मेळ्ळ्यारी आणि भारी धनराशी आशिल्लें राज्य आशिल्लें तें कितलींय कलेक्शन तांगेलें आशिल्लें भांगराचें कॉइन्सांत आनी पुरा तो व्हड राज्य आशिल्लें तें सो त्या राज्याचे सनातन गोस्वामी एक प्रकार प्रायम मिनिस्टराचे पदवीर आसता ती आणि रूप गोस्वामी फायनान्स मिनिस्टराचे पदवीत आसता ती सो त्या प्रकारार तांणी तें पद स्वीकार करून घेता ती आणि तांगेल नाव नवाब हुसेन त्या टायमार तो राज आशिल्लो तो तांगेल नाव रूप गोस्वामीलें दबीर खास म्हूण दवरता आणि सनातन गोस्वामीलें सकार मलिक म्हूण दवरता म्हणजे तांगेल ते दरबारांत आशिल्लें तांगेल एक पदवी आसता आनी एक तांगेल नाव आसता सो ताजे निमित्त तांगेल मनांत आसता की की म्हणजे ते पॉलिटिकली त्या सिच्युएशन समनी सो तांगेल मनांत एक दुःख आसता सनातन गोस्वामीलें रूप गोस्वामीलें की तांणी एक असल राज्यांत सेवा करता आसा ती म्हणून जाल्यार तुमी लेखचे पुरो की दुःख असल्यार कसल्या सोवणी तांणी सर्वीस सोडयत आशिल्लो कसल्या रॉयल सर्वीस कोरका ना तांगेल मनांत आशिल्लें की भक्तीचे संस्कृती भक्तीचे कल्चर प्रिजर्व कोरका जाल्यार तांगेल तसल्या व्यक्तित्वान व्हड पोझिशनांत असल्या राज्यांतू तांणी विंगड जना सहाय करूं येता इंग्लिशान सांगची म्हळ्यार इट इज ओके टू लूज अ बॅटल टू विन अ वॉर म्हळ्यार सान रुपार कॉम्प्रोमायज केल्यार रडना ताजेन मस्त जना चांग जाता जाल्यार आसो म्हूण आणि तांगेल त्या प्रायम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टरार पोझिशनान आशिल्ले निमित्त तांगेल्या मस्त पावर आशिल्ली वय आणि तांणी एडमिनिस्ट्रेटिवली वय भारी बुद्दोंत आशिल्लीं दोग जन सो त्या प्रकारार तांणी ते ब्राह्मण कल्चराक प्रोटेक्ट करता ती रक्षण करता ती त्या टायमार तांगेले पदवी तांगेल पोझिशन यूज करून सो आमी पळयता एक पंत आमकां दिसचे पुरो की भक्तीन तूं कसं कॉम्प्रोमायज कोरका एक पंत सिच्युएशनांतू जाल्यार आमी ताजें सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामीलें हाजेन आमी शिकयत की एक बिगर कॉजा खातीर आमी एक पंत टायम बिंगा खातीर कॉम्प्रोमायज कोरका जाल्यार आत्ता टायमा खातीर आमी कोरून मुखार सून ते कोर येता म्हूण कसलें की कश्ट सांत आसतना कोण सिन्सियर आसता तो आनीकय सिन्सियर जाता तातूंत कांय डावट ना म्हूण आमी दाखयता आणि आमकां अशें दिसचें ना की मेगेलान तूं कसं साय जाता की ना आतां सिच्युएशन समना परिस्थिती भक्ती करच्याक जाल्यार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीन दाखोवन दिलेलें आसा की त्या टायमार राज्यांत ते पॉलिटिकली सिच्युएशन समनातल्यार वय तांगेलें कसं साध्य आशिल्लें तें कोण दाखयलें तांणी त्या टायमार आणि ते साध्य आशिल्लें तांणी केलेलें निमित्त मुखार चैतन्य महाप्रभू दयेन तांणी असाध्य आशिल्लें कार्य कोण दाखयता ती सो आमगेले खंयच्याय सिच्युएशनांत आमगे लायफांतू अशी आमी मना लेखून नजे की म्हाका कसं करूं जातलें म्हाजें म्हाका करूं जायना म्हूण हे भक्तीन तांणी म्हाका कसं म्हूण करचें नेक्स्ट स्टेप कसं करचें म्हूण म्हाका कळना म्हूण ना तशी मनांत लेखचें नजे आमकां कसं साध्य आशिल्लें आमी तें केल्यार मुखार देव वाट दाखोवन दिता म्हूण तें खंडिताची आतां आमी मुखार तांगेलें चैतन्य महाप्रभू लोटू तांगेले तो संबंद आनी कसं जाल्लेलें ताजे विशयार आमी थोडें चर्चा करुया तांकां सान आसतना तांकां कळटा की त्या बंगाल देशांतू नवद्वीपांतू चैतन्य महाप्रभून अवतार घेतला म्हूण तांकां गोत आसता जाल्यार तांगेले मना कळटा की आत्ता न्ही तांकां भेटची टायम मुखार टायम येतलें म्हणून ताका तांणी गडबड करना ती तांकां आज्ञा आसल्या म्हणकेची तांणी रायट टायमा खातीर वेट करता तो समय आयल्यार चैतन्य महाप्रभू काय तांकां दर्शन दिता ती त्या टायमार तांगेले आश्रय स्वीकार करतली म्हूण तांगेले मनांत स्वल्प काळान तांकां ह्या खबर येता की देवान चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार तेन्ना निमाय पंडित जावन आशिल्लीं तांणी संन्यास घेवन पुरींत गेल्लीं ती म्हूण तेन्नाय तांकां भारी दुख्ख जाता की हे आमगेलो नवद्वीपांत आमी देवाल दर्शन घेवचें जायनी आतां निमाय पंडित आनी चैतन्य महाप्रभून संन्यास घेवन तांणी जगन्नाथ पुरी चमकली म्हणून त्या संन्यास घेवन जगन्नाथ पुरी वता ती म्हूण तांगेले तें आयकल सिता तांगेले दोग जन रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी तांगेले बोध चुकून पडटा त्यांनी तांकां इतली दुख्खार आसता ती म्हणून आमकां दर्शन मेळ्ळी म्हूण देवालें आनी कसां करचें तांणी जगन्नाथ पुरी दोकोन केन्ना येतलीं की म्हणून तेन्ना एक आकाशवाणी जाल्ल्या म्हणके एक दिव्य ध्वनी येता खंय
आणि तांणी त्या ध्वनी सांगता काय रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी त्यो की तुम्ही खंयच्याय रुपारी दुःखांत अशें नज तो करुणा सागर गौरांग महाप्रभू आज स्वल्प काळान तुमकां भेटचे येतलो तुम्ही ते दोळते रबुका तुमकां दर्शन जातलें आणि तुमकां तांगेल शरण वय मेळटलो म्हूण अशी ते दिव्य जावन ध्वनी तांकां आयक पडटा ते ध्वनी आयकल सिताक तांकां एक प्रकार मना शांती जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आतां चैतन्य महाप्रभू संन्यास स्वीकार कोण जे तरी तांणी पुरीन तशिल्ली आणि तांणी अनाउन्समेंट करता ती की आता आमी वृंदावना वच्चे आसा म्हणून आता वृंदावन म्हळ्यार आता तुमकां गोत तशें पुरो की आता मस्त सकड देवस्थान आसा तुम्ही पळयता आता तुम्ही स्वल्प जनान वचून वय अशें पुरो और वचचे नातल्यार तुम्ही आयकून पळोवन अशें पुरो मस्त सकड मंदिर हजारो कटल्यान मंदिर आसता आता मात त्या टायमार 500 वर्ष फुडें अशी कसं मंदिर ना आशिल्लें तें वृंदावन लुप्त जावन आशिल्लें आणि चैतन्य महाप्रभू आणि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दयेनाची तो खंय देवा लील जालेल पळय तांणी ते आयडेंटिफाय करून थंय पुरो मंदिर बांदून दिलेलें आसा आमकां ताजे विशीं आमी मुखारसून पळोवचें आसा सो त्या प्रकार चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन करून आतां पुरी दोकून बंगाल देशा दोकून वृंदावना वच्चे म्हणून तांगेल प्लॅनिंग आसता आणि थंय खंय कीर्तना वता ती थंय हजारो कटल्यान जन तांगेल मागशी कीर्तन करून येता आसता ती आणि पुरा जन चैतन्य महाप्रभूले चरण कमलाची धूळ पावका म्हणून तांणी खंय चमकून वता ती थंय मागशी पुरा फोंड जाता काय म्हणजे पुरा जन खंडून चैतन्य महाप्रभू लागील धूळ आमकांय जावका म्हणून थंय मागशी रोड पुरा खंडीत आशिल्ली काय तांणी खंय वता ती सो त्या प्रकार देवा लील आशिल्ली चैतन्य महाप्रभूले मात हे न्यूज आता त्या टायमाचे रायाला वता काय नवाब हुसेन आले ताका चिके मन आवत काय हे कसं नवा म्हळ्यार कोणाक कोण पॉवरफुल मनुष्य असता विंगड कोणी पॉवरफुल मनुष्य शक्ती आसा म्हळ्यार तांकां चिके मनान तूं शांती आसना हें कसं नबा म्हूण तेन्ना केशव छत्री म्हणून ते रायल दरबारांत तूं आसता तो राय सांगता काय ना तो एक साधारण संन्यासी स्वल्प जन भावभक्तीन तागेल मागशी येता आसा ती तागेले आमकां भिवका म्हूण ना म्हूण तो नवाब हुसेना सांगता काय जाल्यार केशव छत्रीक मन अंतस्त काय चैतन्य महाप्रभून अशी लील दाखयल्यार मुखारसून नवाब हुसेनान कोप येवन तांकां सने करूं नज म्हूण सकाळ तांणी त्या टायमार दरबारांत दबीर खास आनी साकर मलिक म्हळ्यार रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी आशिल्लीं केशव छत्री वय भक्त आशिल्लींची चैतन्य महाप्रभूला तांणी सांगतात की तुम्ही चैतन्य महाप्रभू वचून सांगू का की आतां हें समय समनी अशी हजारो जना घेवन वृंदावना वच्चे तुम्ही तांकां वचून सांगू का म्हूण जायता म्हूण तांणी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी त्या टायमार लेखतात के आणि मुखारी तेन्ना चैतन्य महाप्रभू रामकेली येतात के ते रामकेलीन थंय मस्त तांगेलें कीर्तन नांचून आनी जाता आनी तांकां दर्शन घेवच्याक आनी दोग जन दबीर खास आनी सकार मलिक त्या टायमार बंगाल राज्याचे प्रायम मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर चैतन्य महाप्रभूले दर्शन घेवचे वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांगेले होड जावन आशिल्ले तांगेले भक्त हरिदास ठाकूर आनी नित्यानंद महाप्रभू तांकां स्वागत करता ती आनी देवाल मुखार घेवन वता चैतन्य महाप्रभू तेन्ना सांगिल्लें आसा की रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी तेन्ना तांगेले दांता मते एक तण दवरून वतात के म्हळ्यार ती नम्र भावना दाखोवच्या खातीर की देवा तुगेल्या तर आमी कांय न्ही म्हूण ते एक तण तांगेले 2 दांता मदें अशी दवरून दंडवत प्रणाम करून देवाला येद्रा वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां भारी दुःख आसता काय मनांत की आमी इतले पापी आसा ती तेन्ना चैतन्य महाप्रभून तांगेले एक भारी व्हड लील आशिल्ली तांणी एक पापी जगाय आनी मधाय म्हूण तांणी भारी एक पापी जन आशिल्ली ती तांकां शरण दिलेलो आसा ताका रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांणी सांगता ती की जगाय आनी मधाय पुणी अडना आमी तांगेल्या की ना पापी आसा ती म्हूण अशी तांणी चैतन्य महाप्रभूला सांगता ती म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की हे रूप आनी सनातन म्हळ्यार तेन्ना तांगेलें नांव रूप आनी सनातन दिवचें दबीर खास आनी येदोळटे तांगेलें नांव दबीर खास आनी सकार मलिक आशिल्लें चैतन्य महाप्रभून तांकां रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी म्हूण तांकां रूप आनी सनातन म्हूण नांव दिवचें आसा तांकां आनी तांकां सांगचें आसा तुमी पापी न्हय तुमी म्हगेले नित्य जावन आशिल्ले सेवक म्हूण आनी आतां टायम आयिल तशी तुम्ही हांव तुमगेले सेवेंत उपयोग करता आनी तुमी म्हगेले सेवेंत भाग घेवका म्हूण तांकां आशिर्वाद दिता
आणि तांकां सांगता की आता टायम येयनी, आता तुम्ही आपास तुम्ही कसं कर्तव्य करता आसत पळय प्रायम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर जावन ते कोरका, आणि मुखार टायम येईल तेन्ना हांव तुमकां कसं कोरका मुखार सुनू म्हूण हांव तुमकां एक्झॅक्ट मेसेज दिता. ते गजन भाव आशिल्लीं तेन्ना देवाल्या येद्राक अमर भट, संतोष भट आणि वल्लभ भट्ट, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आणि अनुपम मल्लिक त्यांनी तेगजन देवाले चरणार दंडवत प्रणाम करून तांगेले आश्रय घेता ती. आणि चैतन्य महाप्रभू तांकां एक एग्जाम्पल दिता की एक रिलेशनशिपान तूं पक्कन एक स्त्रीक कोणी एक परपुरुषा वैरी बाम म्हणसोण कोणी एक परपुरुषा वैरी कसं एक प्रीत येयली जाल्यार ती अशी बिहेव करता की तिका बामना डाऊट येवचे नजे म्हूण तिगेले एक विलगेड रिलेशनशिप असं म्हूण. सो त्या प्रकारार तुम्ही आता नवाब हुसेन शाह सेवेंत राबया ती तुम्ही मेगेल भक्त वय जाल्यार ताका कसं डाऊट येवचे नज. टायम येईल तेन्ना हांव तुमकां सांगता कसं करका म्हूण मुखार सुनू म्हणून तांणी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सांगून मुखार सरता ती. तेन्ना मुखार चैतन्य महाप्रभू कन्याय नटशाला म्हणून मुखार तांणी चमकून वता ती. तेन्ना तांकां मन आवडता की रूप गोस्वामीनी, सनातन गोस्वामीन सांगिल सम ह्या टायम करेक्ट न्ही की हजारो जना ओट्टू वृंदावना वच्चे. आणि वृंदावनाची मूड म्हळ्यार अशी न्हय की शांत रुपारी देवालें ताका देव तांगेले प्रोग्राम कॅन्सल करता म्हणून वृंदावना वच्चे. रूप गोस्वामीनी, सनातन गोस्वामीन सांगल्या म्हणके तांगेले आयकून म्हूण सांगिल असं. मात आतां तांगेलें रूप गोस्वामीले आनी सनातन गोस्वामीले ह्या टायमार तांगेलें लायफ चेंज जालें आतां. तांणी चैतन्य महाप्रभू साश्टांग दर्शन घेतिल्लें असो देवालें. आ साश्टांग देवाल दर्शन घेवन जातरी आतां तांगेलें कसं कार्यांत मन लागतलें खंडित ना. आतां तांणी वचून नवाब हुसेन शाह सिक लीव घेतात के म्हळ्यार स्वल्प काळात मांग चौकी ना, आतां आमी आमगेली घडकड आसा ती आमगेले ड्युटी येवचें जायना म्हूण स्वल्प काळान वतके ताका राय स्वल्प काळात ना म्हूण दिसतके. मात तांणी कसं करचें म्हळ्यार पुरा ब्राह्मणाक आनी घडकड आपोवन सगळो दिवस हरी कीर्तन भागवतम आयकुचके आनी तांगेली ड्युटीर वचचें ना. म्हळ्यार आतां तांगेलें तें एक नेक्स्ट फेज जायन लायफान तूं देवाल दर्शन घेतरी की आनी मुखार सुनू पुरा समय हाद्दू दिवका म्हूण. मागीर तें नवाब हुसेन शाह डाऊट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा कसं जाला बा इतले दिवस देखून येयनी तांणी म्हूण. आनी तांणी फायंड आउट करता ती की अशी कांय ना की असौख्य आनी कांय ना घडकड बैसून कसं की भक्तीच करता आसा ती म्हणून. ताका नवाब हुसेन शाह तांकां त्या टायमार जेला घालता म्हूण सांगिल्लें आसा सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी. मात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी त्या टायमार प्रायम मिनिस्टर जावन आशिल्लो. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एकदम स्ट्रॉंग आशिल्लो. ते जेलर वय तागेले अंडर आशिल्लो स्वल्प काळ फुडें लायक गुर्त आशिल्लो. तो सांगता की 7,000 कसं की तागेले गोल्ड कॉइन ताका दिता काय म्हळ्यार मागची के सोडी म्हूण हांगा दोकून. आनी रायाक सांग की हांव ताका भायर कसं की कामाक व्हेल्लेलें म्हळ्यार तेन्ना तो कशी चुकून गेल्लो म्हाका गोतना म्हणून. तेन्ना तो जेलर वय कन्विन्स जाता काय म्हळ्यार सनातन गोस्वामी इतली चांग मनशां आशिल्ली ती. आनी तांणी तांगेले अंडर सर्व केला न्हू प्रायम मिनिस्टर जावन तांकां सांगिल्लें तांकां नांवय म्हणू जायना. आनी सनातन गोस्वामीन तांगेले खातीर प्रबंधनी केल्लो आनी सांगिल्लें की नवाब हुसेन शाह वयर तुमगेले वयर कांय डाऊटय जायच ना म्हणून. त्या प्रकारार तांणी जेला दोकून भायर पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांगेले एक मनांत आसात की तांगेलें जीवन चैतन्य महाप्रभूक समर्पित कोरून मुखार सुनू ह्यांची वचुका म्हूण. त्या टायमार चैतन्य महाप्रभू बनारसान तूं तांणी पावन आसता ती आनी चंद्रशेखर आचार्याल घडकड राबतात तर तेन्ना कितली की बंगाला देखून चमकून वचून तांणी बनारसा चंद्रशेखर आचार्याल घरा भायर येवन पावतात के. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू चंद्रशेखर आचार्य सांगता के भायर सनातन गोस्वामी आयला, व्हड भक्त तो मेगेलो, ताका भितर घेवन यो म्हूण. चंद्रशेखर आचार्य भायर वचून पळयत के भायर पडलेल्यार एक सनातन गोस्वामी म्हळ्यार एकदम खाड आनी वाड्डो न्हू केस आनी कशकी पुरो आशिल्ले के म्हळ्यार बंगाला देखून कितली की काळ चमकून आयिल्ली न्हू तांणी भारी टायर्ड जावन आशिल्लीं ती. चंद्रशेखर आचार्याक डाऊट येता के हो वे इतलो व्हड भक्त चैतन्य महाप्रभू सांगता होची दिसता आपास भितर वतात के. ते चंद्रशेखर आचार्य सांगता तूं कोणा पळयल पळय देव सांगता की तोची ताका भितर घेवन यो म्हूण. तेन्ना भितर घेवन येता ती आनी चैतन्य महाप्रभू तांकां आलिंगन करून पोटोवन धरता ती म्हूण सांगिल्लें आसलें. हे सनातन तूं येवन पावल वे म्हूण भारी कुशेळी ताका पोटोवन धरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय तांकां सांगतात की सनातन गोस्वामी म्हळ्यार पुरा शेव आनी करून आतां बाबाजीले तूं म्हळ्यार बाबाजी जावन असेल ते वस्त्र स्वीकार करी म्हूण सांगतात के.
तेन्ना चैतन्य महाप्रभू ते गंगा तटेरी तांणी पुरा तांगेले शौर जावन ते शौर जातरी चैतन्य महाप्रभू आपास दर्शन घेवचे येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते शौर करून आनी पुरो म्हळ्यार शेविंग आनी पुरा करून मुखारसून येता ती जाल्यार तांगेले ते फुडेंच एक ब्लँकेट आशिल्लें ते भारी चड मोलाच ब्लँकेट म्हळ्यार तांणी फुडें प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो ते एक ब्लँकेट आशिल्लें. चैतन्य महाप्रभू त्या ब्लँकेटा पळयत काय शिकोर कसांनी सांगनात काय जाल्यार बुद्धिमान व्यक्ती म्हळ्यार अशी न्हय की थोडे दोळ्यान अशी चिक्के एक दाखयल्यार तांकां कळटा. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कुडले कळत की सनातन देवान मागीर ते आतां पुरा सोंड दिला हें ब्लँकेट कसले दवरला म्हूण देवाल मन अंतच दिसता. तांणी कुडले आपास गंगे तीरेर वतात की आनी तांगेल ब्लँकेट विंगड कोणकी एक साधू आसा तांकां दितात की आनी ते साधूले आशिल्ले ते एक पोरणे पिंदील ब्लँकेट घालून येतात की आनी चैतन्य महाप्रभू तांकां पळोवन हसतात की तुका मागीर मन आशिल्ले विशय कळ्ळ मुरे सनातना म्हणून म्हळ्यार इतली सूक्ष्म आशिल्ली तांगेल चैतन्य महाप्रभू नॉलेजा विशय. सो त्या प्रकारारी तांगेलें एक जाता आनी थंय तांकां चैतन्य महाप्रभूले आनी सनातन गोस्वामीले 2 म्हयने संवाद जावचे आसा. आनी तांतू चैतन्य चरितामृतांतू तांचे 5 अध्याय आसतात जे म्हळ्यार 2 म्हयन्या विशय म्हळ्यार तुमी लेखी येता आमी अर्द घंटे 40 मिनिट उलयता आनी कितले सगळे विशय उलयता ती म्हळ्यार सनातन गोस्वामीनी चैतन्य महाप्रभून 2 दिवस सगळो दिवस उलयलेले आसतानी म्हळ्यार कितलो सगळे विशय तांणी उलयला म्हणून आमकां आमी चिंतन करूं येता. तांतून स्वल्प विशय आमी मुखार सेशन एंड जावचे पशी फुडें उलोवया. मागीर तशींच मुखारचे आनीक एक संक्षिप्त रुपार आमी काणी मुखार चिता वचया. मुखार तांणी वृंदावनाक वचचें आसा आनी वृंदावना दोकून मागीर तांणी आपास चैतन्य महाप्रभूंत पुरीक दर्शन करचें येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय पुरींत दर्शन करचें येता तांणी चमकून येताना तेन्ना तांणी कशें की एक उदका निमित्त की कशें की तांकां एक प्रकार एक रोग सी जाता स्किन डिजीज म्हणटात पळय भारी पुरा सगळे आंगा बोक्के येतात तांगेले आनी अंगा बोक्के येयले निमित्त पुरा आंगा बोक्क्या दोकून पुरा पससी आनी भायर येता. तांणी पुरी पावताना तांगेले सगळे शरिरा बोक्के आसता ती. तेन्ना सनातन गोस्वामी दिसता की हें अशी शरीर घेवन हांव देवाल मुखार कशी वचचें बा दर्शना खातीर हांव आत्महत्या केल्यारय चांग म्हणून त्या टायमार ही चैतन्य महाप्रभू तांगेलें दर्शन जाता खंय आनी तांणी चैतन्य महाप्रभू तांकां पोटोवन धरतात की ते पोटोवन धरता आनी तांगेले बोक्के फुट्टून ते बोक्क्या दोकून आशिल्ले पस्स पळय चैतन्य महाप्रभू आंगा लागता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार तांगेलें शरीर कुडले चेंज जावन तेजस्वी जावन तांगेलें सनातन गोस्वामी शरीर जाता म्हूण सांगता की आनी चैतन्य महाप्रभूक सनातन गोस्वामी मनांत कसं आसा म्हूण कळटा. तांणी सांगतात की ताका तूं आत्महत्या करची म्हूण कशी लेखलें रे सनातना ही शरीर आसा पळय तें मेगेलें हांव तुका दिलेलें तूं ताका आत्महत्या करून तें सोडूं जायना म्हणून आत्महत्या करून भक्ती प्राप्त जाता तशी जाल्यार चैतन्य महाप्रभू बाई भक्ता मुडारी आशिल्लो न्हय हांव कितलेकी पण त्या फुडें आत्महत्या करून घेता आशिल्लें तशी लेखून नाक मनान तूं म्हूण सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभू सांगता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो सनातन गोस्वामी मागीर चैतन्य महाप्रभू वटे 1 वर्स राबतात की तांणी पुरींत तांगेले इतले नम्र भावन आसता खंय तांणी की तांणी देवस्थाना वचना ती दूर दोकून चमकून वचके की तांगेले तांणी पापी म्हणून तांगेली सावळी वय विंगड भजनाल भक्ता वयर पडच्या नज म्हणून तांणी दूर दोकून वचके. एक पंता एक इन्स्टंट सांगता तांकां गदाधर पंडिताल घडकडे प्रसाद घेवचे आपयता ती मेसेज पेटयतात की चैतन्य महाप्रभू तांणी देवस्थाना वाटेर वचचे नाशी खंय की दूर दोकून कितलीं किलोमिटर दूर दोकून चमकून वतात की आनी पुरींत म्हळ्यार इतलें शाक आसता रोड पुरा रस्तो पुरा इतली तापून वता ते दनपार तापून आशिल्ले रस्त्यारी तांणी चमकून वता ती आनी ते गदाधर पंडिताल घडकड पावताना तांगेले पांय पुरा ते तापून गेले रस्त्यांनी पुरा बोक्के जातात की चैतन्य महाप्रभू तांकां पळोवन रण्य येता की तुगेली ही नम्र भावन पळोवन म्हाका सहन करचें जायना तुगेले म्हणके नम्र कोणीय भक्त नात हे सगळे संवसारांत तूं म्हण चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामी सांगता की म्हळ्यार तुगेले नम्रता पळयल्यार म्हाका इतले मनान तूं म्हाका हें एक भावन येता म्हूण चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी खातीर सांगचें आसा. तशींच आमी मुखारसून पळय येता आमी सांगिल्लें की चैतन्य महाप्रभून वाराणसींत 2 म्हयने तांणी उलोवन घेतिल्लें म्हूण तांतूंतले सुरेश अध्यायाचे सुरेश श्लोक मात आतां आमी पळोवया. तुमी मस्त जनांनी आयकून वयाशा पुरो. त्या श्लोका नांव आसा की जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास हें तुमी आयकून वयाशा पुरो. थोडे वेळ लेक्चरांत हें एकदम म्हळ्यार खंयच्याय लेक्चरांत हें यूज जाता म्हळ्यार सनातन गोस्वामीन देवाक निमगुचें आसा
की हांव कोण, म्हगेलें कर्तव्य कसन म्हणून ह्याच विशयार्थांनी मागीर उपदेश दिवचे आसा देवान. हें फर्स्ट स्टेटमेंट चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी सांगचे आसा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदा भेद प्रकाश, सूर्यवंश किरण यायचे अग्नि ज्वाला छाय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ती होय. अशी देवान सनातन गोस्वामी सांगचे आसा. म्हळ्यार आमगे निज जावन अशी स्वरूप आत्मा स्वरूप म्हळ्यार आमी देवाल नित्य जावन अशी दास म्हूण जाल्यार देवाले 3 शक्ती आसा म्हूण सांगचे आसा. म्हळ्यार आध्यात्मिक शक्ती देवाली आनी संसाराची भौतिक शक्ती, आनी आमी आत्म कोण जावन आसत पळय आमी तटस्थ शक्ती म्हूण. म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांतूय पड येता आमगे स्वतंत्रता यूज करून आनी देवाले नित्य जावन अशी सेवा वय करूं येता. ते आमगेल चॉयस. ताका देवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभून सांगचे आसा, आमी कोण आत्मा स्वरूप एक तर कृष्णेर नित्यदास आनी दोन्ही विषय कशें कृष्णेर तटस्थ शक्ती म्हणून आमी. म्हळ्यार आमी संवसारांतूय पड येता आमी चॉयस केल्यार आमी देवाल सेवेंत वय करूं येता म्हणून. कशी सूर्यांश किरण याचे अग्निज्वाला छाय, म्हळ्यार कशी सूर्याले व्हड तेज आसता जाल्यार तागेले किरण आसता, तशी आत्म वय देवाले किरणां म्हणकेची त्या सूर्याले म्हणून. आनी त्या 3 प्रकारारी देवाले शक्ती आसा म्हणून. 3 प्रकार शक्ती होय म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता. म्हणून ह्या प्रकारारी चैतन्य महाप्रभून हे सांगचे आसा हो व्हड विषय. हाजी विशय आमी थोडे कंक्लुजना टायमारी उलोवया. आनी स्पेसिफिकली आमी पळयल्यार सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभू 4 इन्स्ट्रक्शन्स दिता. ती चैतन्य महाप्रभू गोत आसा तांणी विद्वान स्कॉलर भक्त नम्र वय न्ही, तांणी चांग एडमिनिस्ट्रेटर वय म्हणून तांकां गोत आसा. म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टर जावन आशिल्ली न्हय, ताका तांकां असल कार्य दिता ती. म्हळ्यार आमी तावळ सांगिल्लें न्हय, वृंदावन पुरो लुप्त जावन आशिल्लें. आतां वृंदावन पळयल्यार इतले सकड मंदिर आसत न्हय. त्या टायमार 500 वर्स पुरे खाली गद्द मात आशिल्लें थंय. एक मंदिर वय नाशिल्लें थंय, गद्द मात आशिल्लो. आनी ते गद्द आशिल्लो तो व्हड थंय देवाल लील जालेली म्हळ्यार कशी. तांकां गोत आसा चैतन्य महाप्रभूक की हांगेल ती शक्ती आसा की त्या गद्द्यान थंय आनी व्हड मंदिर निर्माण करतली ती म्हणून. ताका तांणी हांकां रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी सिलेक्ट करता ती. सो सुरेश तांकां इन्स्ट्रक्शन त्या देवाल कृष्णा लील जालेलो आसा पळय वृंदावनांत तो जाग सोदूका खंय खंयची लील जाल्लेली म्हणून. म्हळ्यार देवाल ती दिव्य जावन आशिल्ले शक्ती तांगेले आशिल्ले म्हणून. दोनीचें व्हड शास्त्राचे पुरा अर्थ काणू ह्या कलियुगा जेन्ना कशी कळची तशी जीवन कशी करका त्या प्रकार तुम्ही बरोवन दिवका म्हणून. 3 विशय वृंदावनांत व्हड मंदिर बांदिया ती आनी देवाल सेव कशी करचे म्हणून हे जगाक दाखोवन दिया ती म्हणून हे 3 इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें. आनी 4 इन्स्ट्रक्शन की वैष्णव जावन आशिल्लें म्हळ्यार सिद्धांत साधना आणि सदाचार हे कशी एक वैष्णव जावन जीवन करका ताजी रुपारी तुम्ही एक मॅन्युअल बरोवका म्हणून. आणि ते हरिभक्ती विलासांतू सनातन गोस्वामीन आमकां उपदेश कोन्न दिलेलो आसा. सो हे 4 स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी खातीर आशिल्लें. सनातन गोस्वामी शक्ती देवाक गोत आशिल्लें आनी तांगेल तें कार्यशैली आनी कार्यशक्ती लेखारी तांकां व्हड काम दिलें देवान. मुखारसून आमी सप्त संक्षिप्त रुपारी सनातन गोस्वामीले वृंदावन राबताना आशिल्ले तांगे लील पळोवया. सुरेश एक लील अशी आशिल्ले की तांणी चक्रतीर्थाक राबता आशिल्लीं. तांणी चक्रतीर्थ म्हळ्यार अशी की देवान गोवर्धन उकळलो न्हय तेन्ना उद्दा भितर येवचें नज म्हणून ते सुदर्शन चक्र गोवर्धनाचे सुत्त गुंत आशिल्लें के इतलें फास्ट गुंत आशिल्लें की ते उद्दा पुरा सुकून वता आशिल्लें के भितर येवचें जायनाशिल्लें. म्हळ्यार त्या प्रकार एक उष्ण क्रिएट करता आशिल्लें तें सुदर्शन चक्र फास्ट घुवन ते पुरा उद्दा सुकून वता आशिल्लें. आनी तें लील जातरी तें चक्र खंय बसलीं पळय ताका चक्रतीर्थ म्हणटा ती. तो सनातन गोस्वामी थंय राबता आशिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा. मात एक काणी अशी आसा की थंय इतलें सकट जळार मुसांनी आशिल्लीं काय म्हळ्यार तांकां साधन करतना कश्ट जाता आशिल्लें काय. ताका तांगेल मन आंत काय हें जाग सोडून विंगड कडेन वचूं का म्हणून. थंय एक ईश्वराल वय मूर्ती आशिल्ली शिवाली ताका चक्लेश्वर महादेव म्हणटा ती. तांणी सांगतात की कुडले तांकां सनातन गोस्वामी तसं भक्ताल ओट्ट सुख आशिल्लें की देवाक ईश्वराक वय शिवाक. तांणी कुडले येवन सांगतात की फाल्यां देखून पुरा प्रबंध करता तुम्ही हे जाग सोडनाका ती म्हणून. त्या दिवस देखून थंय जळार मूस आनी कांय नात के. आज त्या स्थळार गेल्यार ब्रजवासी सांगतात की खंय थंय जळार मूस खंय येनात के. म्हळ्यार त्या टायमार देखून चक्लेश्वर महादेवान सांगिल्लें ते आजी खंय थंय तशी आसा म्हूण सांगेत.
मागीर एक प्रकारारी अशी जाता की तांणी तांगेल कुटीर आसतना एक सांज चेडूं येता काय तांगेल कुटिराक आनी सांगता काय म्हाका तुगेलो टूर आबूका म्हूण. तेन्ना सनातन गोस्वामी सांगतात की तू सांज चेडूं तू तुगेला आनामा ओटूर आबूका मेगेल ओटूर आपची न्ही, तू म्हाका भारी प्रिय आसा म्हूण तो चेडूं सांगता काय. तेन्ना तो चेडा सांगता की वय प्रिय असल्यार वय तू म्हाका मेळू आयलो वय जाल्यार तू भारी छान चेडूं न्हय, तुगेला अन्नाल अम्माल ओटू वचूका तू राबूका म्हूण. मागीर त्या दिवस रात्री स्वप्नांत तू सनातन गोस्वामीक तोच चेडूं येता काय आनी तो मदन मोहन म्हूण तागेलें निज जावन अशें स्वरूप दाखयता काय. तेन्ना सनातन गोस्वामीक दोळ्याक रण्य येता काय की देवू आयल म्हूण म्हाका बेटचेक काली म्हूण. आनी सकाळ उठून तांणी भायर पळयताना ते मदन मोहन विग्रह थंय आशिल्ले काय भायरीचे तांगेल घरा भायरी. त्या विग्रह पावल सिता इतलो व्हड खूश आनी महोत्सव जाता. आनी हें मेसेज चैतन्य महाप्रभू वयचे जगन्नाथपुरी पेटयतात काय की मदन मोहनान देवाल दर्शन दिवन सनातन गोस्वामी येत्र प्रकट जालीं तांणी म्हूण. आनी हें मदन मोहनान विशेषता कसन म्हूण आमी चिके मुखार सुनी आयकुया. आनीक एक लील आशिल्ली म्हळ्यार देवानाची तांगेल खातीर दूद घेवन आयिल्लें तांणी एक पंथा कसं खायना तशी म्हणटाना कृष्णू सनातन गोस्वामी खातीर मटकीन दूद घेवन येता काय. त्या प्रकार सकयल लील आसा. मुखारी एक पंथा एक प्रकार विंगड विंगड लील आसा, 4-5 मस्त सकयल लील आसा जाल्यार 4-5 संक्षिप्त रुपार सांगया. एक पंथा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीन रूप गोस्वामीन एक श्लोक बरयलें काय. तांतू श्लोकांत अशी बरयलें काय की राधा राणी आसा पळय राधे तिगेल केस म्हळ्यार ही फांती अशी बांदिलेली इतली चंदी आसा की ते एक काळय सर्पा म्हणके दिसता म्हूण. तेन्ना सनातन गोस्वामी दिसता की रूप गोस्वामीन कसन श्लोक बरयला बा राधा राणी फांती काळे सर्पा म्हणके दिसता, हें समन्हय दिसता म्हूण तांगेलें मन आयता काय. मागीर नेक्स्ट डे तांणी तांगेलें अशी परिक्रमा करताना एक चेल्ली आनी ಸ್ವಲ್ಪ चेल्ली भोंवतात काय आनी एक चेल्लेल मागशी फांतेर पळय एक काळ सरपसी आसता काय. तांणी लागीं वचून पळयताना तांकां कुडले कळटा काय की ती राधेची आशिल्ली म्हूण. आनी तांगेल मन आयता काय की तांगेल मन अंत येयलें न्हय की रूप गोस्वामीन अशी बरयलें न्हय ताका राधेन तांकां दाखोवन दिलें काय मेगेल फांती काळ सरपा म्हणके आसा म्हूण. सो त्या प्रकारान तांगेल पुरा लील आशिल्ली. म्हळ्यार आमगेल कांय क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार आमकां व्हड भक्ताल वैष्णवान तांगेल आशिर्वादान आमकां असल पुरा काणी आयकुचें साध्य जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी एक पंथा तांगेल अशी काणी आसा की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ओट्टू जेवणा बसतात काय. तेन्ना चांग पायसू खीर खावचें मेळटा काय तांकां दूदपाक. तेन्ना सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी निमगितात काय तुगेले दूदपाक करचें पुरा खंय दोखून आयलें, आमी संन्यासी जावन आसा इतले चांग तांदूळ चांग साखर गोड हें दूदपाक कशी जेवणां हाडलो तूं म्हणून. तेन्ना तो सांगता की एक चेल्ली सांगा तीन म्हाका हाण दिल्लें म्हूण. तेन्ना सनातन गोस्वामी कुडले केलता की ती राधा राणीची अपास म्हणून आमकां तें हाण दिला. आमी तिगेल सेव करचें आसा ती आमी तिगेल्या सेव घेवचें ना. नेक्स्ट टायम तिका सांग की अशी पुरा करूनाका आमी तुगेल सेवक म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी पळयत भारी एक गुप्त रुपार तांणी कृष्णाल आनी राधाले वृंदावना राबून सेव केलेलो आसा म्हूण. आनीक एक लास्ट एक 5 टायम आमी डिस्कस करूया. सनातन गोस्वामीन डेली रुपारी गोवर्धन परिक्रम करचें आशिल्लें. गोवर्धन परिक्रम म्हळ्यार साधारण 25 मैल आसता चमकून गेल्यार. डेली तांणी म्हणतार प्राय जात्तर वय तांणी केन्नाय परिक्रम करचें आशिल्लें काय. ते कृष्णाक सहन जायना काय इतली प्रायरी आनी इतले डेली परिक्रम करता ती म्हूण. तेन्ना देवानाची दामोदरान कृष्णान दर्शन दिवचें आसके आनी सांगचें आसके हे सनातन गोस्वामी तुगेलें हें कश्ट म्हाका पळोवचें जायना, हें प्रायर तूं सगळें गोवर्धनाच परिक्रम करता अशी खोर नाका म्हणून. आनी तांगेले कृष्णाक इतलें तांगेल भक्ता वयर प्रीत आशिल्लें काय तांगेल अश्रून तांणी ते खंयचे राबतात पळय त्या फातरा वयरी तांगेल पांया अच्छू येता काय कृष्णाले. आनी ती शील काणू तांणी सनातन गोस्वामी दितात की हे शिलेचें तुमी 4 सुतू काडल्यारी गोवर्धन परिक्रम केल्यारी म्हणकेची आनी मुखार गोवर्धन परिक्रम करका म्हूण ना ती गोवर्धन शील तांकां दिता काय. ती गोवर्धन शिला आजिकय राधा दामोदर मंदिरांत वृंदावनांत आसा. आजिकय ती आमी शिला पळयत तेंची कृष्णानाची सनातन गोस्वामी दिलेले आनी ते शिले वयरी आत्ताय कृष्णाल देवाले पदकमल चरणकमलाचे अच्छू ताजेर आसा आमी पळयत. सो आमी हें पळयत हें संक्षिप्त रुपार आमी देवाले सनातन गोस्वामीले वृंदावनाचे ಸ್ವಲ್ಪ लील आयकलेलें आसा. आनी लास्टार आमी हें एक पॉयंट पळोवया
हें गौडीय वैष्णव सिद्धांताचें व्हड एक इम्पॉर्टंट पॉयंट. सो लास्ट 10 मिनिट्सान तो आमी हें कंक्लूड करूया. सो हे 3 एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. आमी वयर पळयलें, तुमी प्रेझेंटेशनां पळयता. हें समजून घेवचें तसलें तत्व आमी संबंध, अभिधेय आनी प्रयोजन म्हणून हे 3 कसन हें तत्व नेक्स्ट आमी 5 मिनिटां खातीर आमी डिस्कस करूया. संबंध ज्ञान म्हळ्यार आमी देवा लोट्टो आमगेल कसन रिलेशनशीप संबंध ताका संबंध ज्ञान म्हणचें. दोनीच वस्तू म्हळ्यार अभिधेय म्हळ्यार आतां आमकां रिलेशनशीप आमगेल देवा लोट्टो संबंध कसो आसा म्हूण कळ्ळी न्हय. ते संबंध कसो आसा म्हूण कळ्ळी आसता आनी आमी कसन करता ताका अभिधेय ज्ञान म्हणचें. आनी संबंध ज्ञान आनी अभिधेय ज्ञान आयले ताका ताजे एक कसन की एक फल प्राप्त जाता ताका प्रयोजन ज्ञान म्हणचें, तें भक्ती. सो हे 3 स्टेजा खातीर 3 आचार्य म्हूण आसा ती आनी 3 देव मुख्य जावन वृंदावनाचे आसा ती. संबंधा खातीर आचार्य सनातन गोस्वामी आनी तांगेल तो देव श्री राधा मदन मोहन. आतां तें करवलींत आसा, तें देवा पळोवचें म्हणटा, राजस्थानांत आसा ती, ते विग्रह आमी पळोवं येता करवलींत. अभिधेया खातीर रूप गोस्वामी जावन आसात आचार्य आनी तांगेल देव राधा गोविंदजी, तांणी आतां जयपुरांत आसा ती. आनी प्रयोजना खातीर रघुनाथ दास, तांगेल राधा गोपीनाथ मंदिर तें जयपुरांत आसा. हाजी तत्वा विशीं आमी थोडे आनी मुखार आयकुया. सुरेश सांगल्या म्हणजे अभिधेय ज्ञान म्हळ्यार, संबंध ज्ञान म्हळ्यार आमगेल देवाल वटू कसं रिलेशनशीप आसा म्हूण तें आमकां कळचें. तें सनातन गोस्वामी दयेन येवचें. कसं की आमकां तांगेल दयेन ह्या देवाल विशयी कसं सिद्धांत आसा म्हूण कळ्ळी सिद्धाक आमगेल पोझिशन कळटा. आमी कोण, देव कोण, हें ज्ञान सनातन गोस्वामी दयेन कळटा. हें ज्ञान प्राप्त जालें सिद्धा रूप गोस्वामी दयेन आमकां आनी राधा गोविंदजी दयेन आमकां अभिधेय कळटा. म्हळ्यार आतां हें पुरा ज्ञान आयिल्लें न्हय कसन करता कसन करचें नजें म्हणून, तांगेलें आनी गुरूल दयेन आमकां मुखारसून कसन करता म्हणून तें कळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी प्रयोजन म्हळ्यार तें प्रेम भक्ती, प्रेमो पुमर्तो महान, तें आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी केन्ना गुरूल आश्रय घेवन हरे कृष्ण जहा मंत्रा जप करून आमी केन्ना देवाल सेव करता ती, तेन्ना आमकां हें 3 स्टेज आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सनातन गोस्वामी आनी आमी सांगिल्लें त्या वेळी बनारसांत चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आशिल्लें तांकां संवादा वेळार. तांणी हें एक पॉयंट सांगता ती आनी हें पॉयंट समजून घेवच्याक चैतन्य महाप्रभून एक एग्जाम्पल दिवचें आसा. सनातन गोस्वामी तांणी सांगचें आसा की एक व्हड ज्योतिश आशिल्लो सर्वज्ञ, तो एक मनशाला येता काय आनी तो सांगता काय तो भारी दुर्बळ आशिल्लो मनुष्य काय. तो दुर्बळ आशिल्लो मनुष्य म्हळ्यार हें संबंध, अभिधेय आनी प्रयोजन समजून घेवच्या खातीर चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामीक हें दृश्टांत दिवचें सर्वज्ञ ज्योतिशान. आनी ताका सांगता काय की तूं भारी दुर्बळ आसा न्हय, तूं दुर्बळ मनुष्य न्हय, तुगेले अन्नान तुगेले खातीर व्हडे आस्ती सोडल्या, तूं खंय आसा म्हूण तें गोतना, तें हांव तुका सांगता म्हूण सांगता काय तो सर्वज्ञ ज्योतिशू. तो दुर्बळ आशिल्लो म्हणून सांगता वय अन्नान म्हगेले खातीर व्हडे आस्ती सोडल्या हें म्हाका गोतू ना म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता काय सर्वज्ञ ज्योतिशू हांव तें कसन करता म्हूण तुका सांगता काय. तें अमूक जागेर वचून खंडुका एक जाग वता, जागेर 4 दिकान आसा तो जागो, एक जागेर वचून खंडुका म्हणटा काय. तेन्ना तो सांगता काय सदन सायडा वचूं नाका, म्हळ्यार दक्षिण दिशान खंडू नाका. ते मस्त सकट पुरा किटाणू सकट आसा ती, म्हळ्यार इन्सेक्ट्स मस्त सकट आसा ती, तांणी चापतली ती म्हणून. म्हळ्यार अशें सांगचें कर्मांत पळोवं नाका म्हणून. एक प्रकारारी विंगड दिशा तांणी सांगता ती. वेस्टर्न सायडांत भूत आसा ती म्हणून. म्हळ्यार विशेष जावन आशिल्ली ज्ञानकांड कर्मकांडांत म्हळ्यार भ्रमित जावचें वचूं नाका ती म्हणून, त्या दिशेन वचूं नाका ती म्हणून. उत्तर दिशांत तूं थंय सांगतात खंय थंय त्या सायडीक वचूं नाका ती, म्हळ्यार त्या सायड ते म्हणटात पळय एक प्रकार अष्टांग योगाचें हें कलियुगांत जायना म्हणून. आनी इस्टर्न सायडा वचचें ती म्हूण सांगता ती. ह्या सायडाक गेल्यार भक्ती योगा सायड म्हणून. म्हणजे सर्वज्ञ ज्योतिशालें दृश्टांतान सनातन गोस्वामी कसन सांगचें म्हळ्यार आमगेल आत्मा विशय वय तशींची कशी तें ज्योतिशान सांगलें पळय की तुमगेल्या मस्त दुड्ड आसा अन्नान, तशींची सनातन गोस्वामी दयेन देवाल दयेन आमगेल्या ते देवाल व्हड भक्तीचे आस्ती आसा जाल्यार आमकां गोतना. तें आमकां कळ्ळें सिता
खंय कजून वचचें तें रूप गोस्वामी दयेन आमकां कळटा कसं करचें कसं न्ही करून भक्ती योग आमी फॉलो करता. भक्ती योग म्हळ्यार ABCD. आमी भक्ताल संघांत येवका देवाल शास्त्र आमी तावल सांगितलें पळय GSS GPS न्ही GSS गुरु साधू शास्त्र हाचे आश्रय घेवन ABCD बुक्स देवाल जप करचे आनी प्रसाद ग्रहण करचे. ते भक्ती योग फॉलो केल्यार ते अभिदेय प्रोसेस जाता आनी मुखार सुनू आमकां देवाल भक्ती प्राप्त जाता तांगेल दयेन तशी आमी सांगून घेवयेत. सो आपास एक पंत सांगता संबंध ज्ञान म्हळ्यार सनातन गोस्वामी निमित्त मदन मोहन देवाले ते विग्रहाल आशिर्वादान आमकां देवाल भक्ती कसं म्हूण कळटा. रूप गोस्वामी तांणी मस्त सकट बूक बरयलेलें आसा. कशें आतां आमी पळयता आसा ती नॅक्टर ऑफ डिवोशन म्हळ्यार भक्ती रसामृत सिंधू त्या पुरा हाजेन आमकां हें कळटा की आमी देवाल भक्ती कशी करचें म्हूण कसं करता आनी कसं करूं नजें म्हणून. आनी प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी तांगेल दयेन मागीर मुखार आमकां भक्ती प्राप्त जावचें साध्य आसा म्हूण पळयत. सो सेशन एंड करता. एंड करचे पयलीं फुडें संक्षिप्त रुपारी ब्रीफर आमी कशें डिस्कस केलें म्हणून आमी पळोवया. सूर्य आमी देवाले सनातन गोस्वामीले प्रार्थना करून घेतली की आमकां देवा कांय रुची ना जाल्यार तुगेले दयेन आमकां देवा तुगेली रुची येवका भक्ती प्राप्त करचें तसलें. आमी ह्या संक्षिप्त रुपार डिस्कस केलें की आज व्हड दिवसू व्यास पौर्णिमा वेदव्यासाल जालोल दिवसू आमी तागेले दय प्राप्त करून घेवका म्हणून गुरु पौर्णिमा. आनी देवूची आमकां भितर सून गुरु साधू शास्त्रा रुपारी आमगेल जिवनांत येवन आमी कसन मुखार सून वचको म्हूण ते वाट दाखोवन दिता. गोस्वामी विशीं वाजील आमी मागीर आमी पळय डिस्कस केलें की सनातन गोस्वामी आमी कोणाला आयचे पुण्यतिथी तांणी सिद्धांत आचार्य म्हूण सांगिल्लें आसा. तांगेल दयेन आमकां सनातन कृपया पायनू भक्तीर सिद्धांत मुखार आमी सनातन गोस्वामी विशयी पळयलें की तांणी रती लभंग मंजरी जावन नित्य रुपारी गोलोक वृंदावनांत देवाल सेव करता आसा ती तांणी सारस्वत ब्राह्मण परिवारांत देखून आशिल्लीं ती. आनी आमी तांणी पळयलें कशी तांणी नवाब हुसेन शाहले प्रायम मिनिस्टर जावन आशिल्लीं. मागीर आमी तांगेलें चैतन्य महाप्रभू वट्टू 3 तांगे लील तांणी पळयलें कशी तांणी रामकेलीन सुर्यपंथा मेळिल्लीं ती. मागीर बनारसांत तापास तांगेलें दर्शन जाल्लें तांगेल दोग जनाल देवाल आनी सनातन गोस्वामी संवाद जाल्लो कृष्णे आमी ते पळयलें. मागीर पुरींतूय तांणी अचून आपास देवाल सेव केल्लें म्हूण हें एक आमी श्लोक डिस्कस केलें. जिवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास म्हणून ह्या श्लोकान सूर केलेलें देवान सनातन गोस्वामीक सांगच्या खातीर की आमी कोण म्हूण. सनातन गोस्वामीन हे 4 मुख्य इन्स्ट्रक्शन देवान तांकां दिलेलें की वृंदावना कसं कसं करका म्हूण तुमी थंय वतरी. मुखार आमी वृंदावनाच तांगे लील पळयली 3-4 कशी मदन मोहन देव तांगेल मुखार आयलो राधा दामोदरू तांगेल मुखार आयला आपास आनी राधा राणी वय तांकां 3-4 पंथा दर्शन जाल्लें आमी त्या डिस्कस केलें. आनी लास्टार आमी ह्यो 3 व्हड विशय आयकलो कशी आमगेले आध्यात्मीक जिवनांत तो 3 विशय व्हडू सुरेची आमी संबंध ज्ञान प्राप्त करता देवाल विशय कसं न्हय मागीर अभिदेय म्हळ्यार प्रॅक्टिकली कसं करता आनी हाजी 3 फॉलो केल्यार मुखार सून आमकां देवाल भक्ती प्राप्त जातली म्हूण सांगीत. सो हें सांगून हांव आयची सेशन एंड करता. आमी देवाले गुरुले पुरा जनाले प्रार्थना करुया की तांणी आमकां एक अवकाश दिलो अवसर दिलें की सांज रुपारी आज तांगेले हो व्हड दिवसांत तांगेले विशय आयकूच तशी कसं उलयलें तूं चूक आसल्यार क्षमापण करून दिवका. आनी आमी आयच्या व्हड दिवसांत तोच देव कोण चैत्य गुरू जावन येता आमगेल्या जिवनांत गुरू जावन आमकां दीक्षा दिवन आमकां आश्रय दिता. तोच शिक्षा गुरू जावन विंगड वैष्णवाल रुपार जावन आमकां देवाल विशय सांगता. त्या देवाल्याची आमी सनातन गोस्वामी देवाल पुरा वैष्णवाले हाजी प्रार्थना करुया की आयच्या दिवसांत हे देवा आमकां तुगेले आश्रय दी. कशें जालें की हो ज्ञान अशी की आमगेले कितल्या आमगेल कॅपॅसिटीन आमी शिक्षीत आसल न्ही आमी मुखार सून वचीत आसल न्ही तांगेले असीम जावन कृपा आसल्यार मात आमकां मुखार सून जाता. तो आयच्या व्हड दिवसांत आमी पुरा जनान भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपांत आमी पुरा जन कोण आयकता आसा ती आमी कळकळीन प्रार्थना करुया देवाल्याक गुरुल्याक की आयच्या दिवसांत आमकां हे भक्तीन तूं मुखार सून येस तसो भाग्य दिवका. देवाले स्वाम्याले गुरू आनी आमगेल पुरा परिवाराक आनी आमगेल समाजाक मुखार सून मस्त देवाल विशय आयकुचे देवाल विशय सेव करचो तसो भाग्य दिवका. इतलें सांगून हांव सेशन हांगा हरे कृष्ण.